आम्ही हर एकल्या की कांय ना कांय पण दिता आणि तांकां हाचे वरी मस्त एक संतोष भोगता गे वो एक संस्था विभिन्न म्हणून तांणी ऑफिसान तुमकां गोत्ता आसा ऑफिसाचे आमचे ऑफिस आनी थंय जेजूक आमी दवरला आनी थंयसर बरे उद्देश गेल्यात आनी जेजूक म्हजे शिवाय हात ना म्हणून बरयलां आनी ती एक इमास पळोवन तो क्रुसिफिक्स पळोवन सुमार जण हिंदुवांक बारी एक प्रेरणा मेळटा आनी ಇದು ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ म्हणटात ಇದು ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ आमी म्हणचे बस म्हण ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ फादर ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ म्हणटात तशें म्हणटाना आमी एक चिंता आमचे संस्थे विभिन्न रीती म्हणून आमी कांय परगटणी करना जाल्यार जायरात दिना जाल्यार पळया खंयतान लोक येता पळया ते कोणाक CODP म्हळ्यार कांय ना कांय म्हणून मेळटा म्हणलें ते गॅरंटी आसा आमच्या कामाच्या व्याप्तीत आमी चड स्त्रियांक प्रमुख स्थान दिता सुमार 25 वर्सां जावन स्वसहाय संघ करण स्त्री कितें म्हळ्यार स्त्रियो सक्कड कामांत हुशार असतात पूण ताचे थंय जागृती सशक्तीकरण आनी एकामेका दादलो स्त्री म्हणले एक म्हणली समानता शिवणी एक स्वसहाय संघ लागीं 350 आसात तुमी अशें म्हळें वकूट आसात ते आमी विमेन एम्पावरमेंट टोटल आमकां 475 संघ आसात हे 5000 मेंबर आसात टोटल ओके आतां सादारण एक क्वांटिफाय करचें जाल्यार म्हळ्यार एक आयव सांगता घालचो जाल्यार ह्या इतल्या संघा मुखांतर कितलो सादारण दुडू चालावण जाता फादर बरें सवाल तर येदोळू 25 crores चालावण जाला वय वय काय म्हणटा चालावण जाला म्हळ्यार तो सेविंग जाला तितल्याच मापान आमी आंतरिक साला म्हणटा आमी रीण दिलां आनी ते नासतना बँका मुखांतर आनी एक 25 crores रीण दिवन सुमार ह्या पापाच्या लोकांक आसा पळय कृषी करूंक आनी शॉपां घालूंक स्त्रियांक टायलरींग शॉपां तांचे बेले रेशन स्टोर जनरल स्टोर घालूंक अशें तशें मुस्तनाक आदार जाला चायल्ड स्पॉन्सरशीप प्रोग्राम आसा ते सुमार भुरग्यांक आदार जाता आतां सुमार एक 350 भुरगीं 3 सेवा संस्थांत बायल्या युरोपाच्या संस्थांत कुमोक जोडून आसात दुसरे दाणी त्या संस्थाक कुमोक करतात थंय तांणी ह्या भुरग्यांक ती कुमोक मेळटा LKG तावन डिग्री म्हणा सर वय समर्थ आणि सावाला मग जनो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आयच्या दिसा आमी सोलोंचो संवाद इल्ले विंगड रितीचो आमच्या दियेसींत समाज सेवा करीत असो एक संस्था आसा तो जुबलेवाच्या हुंबरार आसा CODP संस्था म्हणटा ह्या संस्था मुखांतर तरावळ नोंदणीची कामां जाते आसात 50 वर्सां संपतात ह्या संस्थ्याक आमकां सगळ्यांक कळीत आसचे प्रमाणे ह्या संस्था मुखांतर जावची कामां ती वयल्यान पळयत आसतना भावार्थाक संबंध जाल्ली ह्या धर्माक संबंध जाल्ली कार्यक्रमां न्ही पूण ह्या संस्थे मुखांतर निजाकी कितें घडटा आनी ह्या जुबलेवाच्या संदर्भार ह्या संस्थे मुखांतर जावचें विशिश्ट काम आसा ह्या विशयान जाणा जावच्या खातीर आज आमी ह्या संवाद कार्यक्रमांत समजतल्या जाणा जातल्या आनी ही समजणी आमकां दिवच्या खातीर आमचे संगी ह्या संस्थेचो निर्देशक फादर विन्सेंट डिसोजा आमच्या संगी आसा तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर विन्सेंट डिसोजाक स्वागत म्हणटा देव बरें करूं वेलकम फादर थँक्यू पाद्रेबाची मोठ्यान वळख सांगची तर गांवांत तो इंदू बेट्टूसो आनी वोट जाल्या उपरांत पांगळा फिरगजींत उर्वा फिरगजींत सहायक विगार जावन ताणें वावर दिला कोल्लांगणा फिरगजींत विगार जावन आनी तशेंच सुळ्ळे फिरगजींत विगार जावन काम केल्या उपरांत प्रस्तुत CODPचो निर्देशक तो जावन आसा ताणें कानून शिक्षण जोडला LLB केला आनी अशें हें काम चलोवंक गरजेचें शैक्षणीक शिकप ताणें आपणायला आनी समर्थ रितीर हो संस्थो चलोवन व्हरना आसा फादर तुमच्या लागीं पयलें विचारचें सवाल सक्कडी CODP म्हणटात CODP म्हळ्यार हें नांव गी ह्या नांवाचें खंयचें एब्रिवेशन गी CODP म्हळ्यार काय जालें आनी ह्या संस्था मुखांतर कितें घडता म्हणून एक मोठ्यान परिचय दिल्यार बरी आसलें म्हळ्यार
वो कुमो करसो संस्थोगी या जागृती असा करसो संस्थोगी CODP म्हणला काले फादर तुम्ही सांगले बरी CODP नावाचे एक मोठे रूप हा नाव पण ते मोठे रूप इंग्लिशांत कॅनरा ऑर्गनायझेशन फॉर डेव्हलपमेंट अँड पीस शांती आणि अभिवृद्धी उद्देशा खातीर आसो आमच्या कोडयाळ DSCGचो अधिकृत सेवा संस्थो. ओके हां आता या संस्था मुखांतर एकाला म्हणसाला आयिल्ल्या लोकांक कुमोक वाणची वय असलो संस्थोगी ह्या संस्थो सशक्तीकरणाचो संस्थोगी आणि तो दोन्ही उद्देश आहात फादर दोन्ही आसात दोन्ही उद्देश आसात आयिल्ल्यांक कुमोक वाणता आमी तो प्रमुख उद्देश सांगताच लोकांक सशक्तीकरण करचे दुर्बळ्या वर्गाच्या फाटी पडुल्ल्या पापा असो लोक म्हणटा आमी ओके आर्थिक रितीन सामाजिक रितीन शैक्षणिक रितीन राजकीय रितीन जागृत नातुलो लोक तसल्या शिकप्यांक या जागृत नातल्या लोकांक जागृत करचो. ही जागृतीची कार्यक्रम म्हणटा आसतना साधारण चड उणे कसल्या नमूनेची जागृती कार्यक्रम आणि खंयच्या लोकांक म्हळ्यार हाका एक व्याप्त म्हणून आसा की या कामाक या खंयच्या कडेन वचून करी येता की आमच्या कामाची व्याप्त CODP संस्थ्याक कासरोड जिल्लो आसा कोडयाळ साऊथ कॅनरा जिल्लो आसा. आमच्या कामाच्या व्याप्तीत आमी चड स्त्रियांक प्रामुख स्थान दिता. सुमार 25 वर्सां जावन स्वसहाय संघ करण स्त्री कितें म्हळ्यार स्त्रियो सक्कड कामांत हुशार असतात पूण ताचे थंय जागृती सशक्तीकरण आणि एकामेका दादलो स्त्री म्हणले समानता आसची उणी आमच्या समाजांत आदी तावन थोडी धोरण आसात थोडे चिंतप आसा आनी ते केदाळ्यारी दादल्यांक चड प्रभाव घालचे या दादल्यांनी प्रभाव घालचे सिस्टम देखून चड आमी स्त्रियां खातीर तांच्या उदरगते खातीर वावर करता. तशें म्हळ्यार सडाव जावन संस्थेचो वेळ संपन्मुलां समाजांतल्या स्त्री वर्गांतय वेता म्हणचें गे वय संपन्मुलां आनी आमचो वेळ जागृत करचो स्त्रियांक चड प्रामुख्यता दिवन फाटीं उरल्या स्त्रियांक आनी त्या उद्देशाक लागून आमी सुमार एक 350 स्वसहाय संघ आदी आमच्या डायरेक्टरांनी केले ते आमी मुंदवरसून वचून आसा. थोडे संघ पडल्यात थोडे संघ तांणी बरखास्त केल्यात आनी दुसऱ्या उद्देशा खातीर सशक्तीकरण जाल्ले आनी दुसऱ्या उद्देशा खातीर तांणी ते बंद केल्यात. पूण हे 350 संघ काले जाल्यात म्हळ्यार ग्राम व्याप्तेतावन तालुकाक आयल्यात चड संघ जाल्यात सो तालुको वकुटा जाला तशेंच एक 4-5 तालुको सांगता म्हणून जिल्हा वकुटा जाला आनी अशें आमचे लागीं दक्षिण कन्नडांत एक जिल्हा वकुटा आसा आनी कासरगोडांत स्पंदन वकुटा म्हणून आसा थंय. तशें आमच्या दक्षिण जिल्ह्याक आमी 6 जिवाणा जिल्हा वकुटा म्हणटा तशें त्या लेखार मस्त स्त्रियो मुखार आयल्यात आनी आमी कितें जागृती दिल्या पळय एक 40% प्रभाव 40% प्रभाव तांचेर पडला म्हणून सांगयेत हांवें धैर्यान. तुम्ही आता सांगले प्रमाणे साधारण सशक्तीकरणाचे काम या स्वसहाय संघाच्या भोवतणी चलचे बरी दिसता या स्वसहाय संघा मुखांतर हे स्वसहाय संघ सोडून CODP मुखांतर इतर कसली सशक्तीकरणाची अभिवृद्धीची कामां केल्ली आसात गी चलते आसात गी आमी कशें स्त्रियांक प्रामुख्यता दिला गी तशेंच फादर आमी रुझॅम्प तुमकां कळीत आसा रुझॅम्पांत हळ्ळेच्या चड शिकप नातिल्ल्या थोडे फावटी 10वी PUC या 10वेंत फैल जाल्ल्या सुमार एक 3,000 तरणाट्यांक स्वउद्योगाची थोडे स्किल्स शिकोवन त्या जावं पळय इलेक्ट्रिशियन प्लंबर वेल्डर असल्यो मूळ असल्या विशयांचेर मूळ जाणूवाय तांकां दिवन तांणी ग्रामांतच लालाण फॅक्टरी लालाण वर्कशॉप उक्तावण केल्लें आसा आनी उरल्यांक काम दिल्लें आसा. तशेंच आमी आतां भुरग्यांक सुमार वर्सां जावन एक चायल्ड स्पॉन्सरशीप प्रोग्राम आसा ते सुमार भुरग्यांक आदार जाता. आतां सुमार एक 350 भुरगीं 3 सेवा संस्थेतावन भायल्या युरोपाच्या संस्थेतावन कुमोक जोडून आसात. दुसरे दाणी त्या संस्थाक कुमोक करतात थंय तांणी ह्या
भुरग्यांक ती कुमोक मेळटा LKG तावन डिग्री म्हणा सर अशें वय मागीर एड्युकेअर एक प्रोजेक्ट आसा ते उंचल्या शिकपा खातीर डिग्री आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन इंजिनियरींग डॉक्टर्स अशें प्रोफेशनल्स शिकच्या भुरग्यांक कुमो करच्या खातीर हे स्कीम आसा आमकां सकाळां सोडत गोत्ता ह्या स्किमाचो विशय कित्याक म्हळ्यार वाडी रहित रीण वाड घेना हांव देखून सुमार एक 25 करोड ह्या खातीर एका दानीन आनी ताच्या कुटुंबा ट्रस्टान विनियोग केला आमी सुमार एक 15 करोड तो पाटीन दिला लागलाग एक 85 to 90% रिकवरी आसा आनी त्या दानीक ह्या विशयान मस्त बरें मोण आसा क्रिस्तांव भुरग्यांक आनी फाटीं पडल्या दुर्बळ्या भुरग्यांक शिकपांत फाटीं पडल्या शिकपांत हुशार आसल्या पूण दुर्बळ्या भुरग्यांक कुमोक करचे म्हण ताका भोव उमेद आसा आनी हे स्कीम बिसायबा मुखांतर आमच्या CODP मुखांत चालवण आसा एड्युकेअर ट्रस्ट म्हणून ट्रस्ट म्हणून वय हे स्वसहाय्य संघ ताजे उपरांत कोण फेल जाल्ले भुरगे आसा तांकां रुजपा मुखांतर तरबेती दिवन दिसपडतो ग्रास सोडचें काम ताज्या उपरांत शिकप जोडूंक कुमोक ही परत तुमी सांगली आतां हाचे भायर परिसराक संबंध जाल्ले कांय काम करतात ह्या संस्थे मुखांतर ह्या थोडे फावटी काय जाता म्हणून जाल्यार सरकार थोडे सवलती घोशण करता स्कीम्स आनी पुरा पूण काय जाता म्हणून जाल्यार लोकांक ते पुरा पावनात समजना ताजे विशयान आसना समजणे आनी तस जाल्यार संदर्भाचेर लोकांक हे सवलती पुरा पावोवचे बरी कांय तुमी साधन करतात की फादर तुम्ही विचारले सवाल बरे आसा म्हाका इल्ले आणखी चड ह्या विशयांत सांगूंक म्हायती दिवंक उपकारचे तसले सवाल तुम्ही विचारले आमच्या महिला सबलीकरणा म्हणल्या उद्देशाखाल स्वसहाय्य संघांत आजच्या स्त्रियांक आनी थोडे दादले आसतात ह्या संघांत मेजॉरिटी स्त्रियो थंयसर आमी ह्या विशयांत जागृती दिता आनी फलितांश वर्दे प्रकार वर्दे मुखान दिवंक आमकां आमी एका म्हयन्यान ते काम करना आसा गव्हर्मेंट स्किमा पंचायत व्याप्तींत आसची स्त्रियां खातीर भुरग्यां खातीर अंगणवाडी भुरग्यां खातीर स्त्रियांच्या भलायके खातीर आनी बिल्डींग वर्कर्स म्हणटा आमी कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स तांचे खातीर असच्यो सवलत्यो त्यो नगद वर कितले पळय पयशा रुपार मेळना पळय आमकां एका म्हयन्यांत ताणें रिपोर्ट दिवंक आसा आमच्या सोशल वर्कर्सांनी आनी हांव लेबर कमिशनी इनचार्ज आसले वरवीं आमच्या कार्मिक आयोग असोय म्हाका जबाबदारी ताची आशिल्ले वरवीं हांव त्या रितीर फायलिंग करता या वर्दी काण घेता तशें तुमी सांगले बरी गव्हर्मेंट स्किमा आपणावची आनी आमच्या स्वसहाय्य संघ स्त्रियांच्या स्वसहाय्य संघात पंचायत व्याप्तींत इलेक्शनांत रावण आनी पंचायत कमिटीनी तांणी रावण वावर करना ही चड आपणावंक आमकां कुमोक जावची असले एक चिंता आमी हाटयला आनी जागृती दिल्या ह्या दिशेन वावर चलोवन आसा पण हांवें तुमकां सांगलें न्ही 40% म्हणलो वावर आमी सदां मोलावणी करयेत आनी मस्त आमी मुखार वचोंक आसा ह्या दिशेन आमच्या वीक्षकांक एक उपकार पडच्या खातीर एक स्वसहाय्य संघ लागीं लागीं 350 आसात तुमी अशें म्हळें वकूट आसात ते आमी विमेन एम्पावरमेंटांत टोटल आमकां 475 संघ आसात हे 5000 मेंबर आसात टोटल ओके आतां सादारण एक क्वांटिफाय करचें जाल्यार म्हळ्यार एक आयव सांगता घालचो जाल्यार ह्या इतल्या संघा मुखांतर कितलो सादारण दुडू चालावण जाता फादर बरें सवाल तर येदोळू 25 crores चालावण जाला वय वय काय म्हणटा चालावण जाला म्हळ्यार तो सेविंग जाला तितल्याच मापान आमी आंतरिक साला म्हणटा आमी रीण दिला आनी ते नासतना बँका मुखांतर आनी एक 25 crores रीण दिवन सुमार ह्या पापाच्या लोकांक आसा पळय कृषी करूंक आनी शॉपां घालूंक स्त्रियांक टायलरींग शॉपां तांचे बेले रेशन स्टोर जनरल स्टोर घालूंक अशें तशें मुस्सनाक आदार जाला आनी कुंकडां पोसूंक वय बोकड्यो पोसूंक असल्या संगती पुरा ह्या रिणांतून आदार जाला आनी बारी प्रामाणीकपणान पयशे काण घेता आनी अभिवृद्धी जाल्या उपरांत खुशी दाखयतात फाटीं दितात वय तशेंच हे काल म्हणून जाल्यार कामेल्यांच्या संघटन काल आसा पळय हे पुरा कन्स्ट्रक्शन वर्कर कार्मिकर आनी ते पुरा तांकां थोडे फावटी खंय एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार या कसले अवघड जाल्ल्या वेळार तांकां पयशे आनी पुरा मेळटात तांकां न्ही ह्या मुखांतर तशें सादारण कितलो आयवज काय मेळ्ळो आसूं पुरो तांकां चड उणें
आम्ही सगळ्याची नोंदवणी केल्या ओके. फादर नोंदवणी करणं दाखलो आम्ही तांकां सोडून दिला रिन्यू करचे आणि त्याची सवलत आपणावचे आमकां थोडे फावटी मेळ्ळे थोडे सांगता थोडे फावटी कांय सांगनात ते इल्लेशे जिद्दाप आसा आमी जावन विचारल्यार तनिखे केल्या मात्र आमकां कळून येता सुमार जाणांक हे काय अवघड दळा मेळचे पयशे मागीर तांच्या प्लंबरां परत टूल किट मेळटा थोड्या वावरड्यां तांचें ते वावरा सहायता आसा पळय ती मेळटा अप्रूप आमी विचारल्या मात सांगतात ना जाल्यार आमकां थोडे फावटी विशय कळना पूण हे स्कीम दी बेस्ट स्कीम म्हणून येत कित्याक म्हळ्यार तांतू केवळ त्या वावरड्याक मात न्ही कुटुंबाच्या सगळ्यांक हेल्प मेळटा ओके ल्हान भुरग्यां तावन शिकपाक ल्हान क्लासी तावन धरलें तांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशना मुसर PhD मुसर मेळटा मात्र हातूंत विशय काय म्हळ्यार एका स्किमाक एक फॉर्म आसा अर्जी बरोवंक आसा थोड्यांक थोडे सांगता कळना एक वर्स मेळ्ळें आनी अर्जी काय नोंदवणी करतात रिन्यू करनात थोडे फावटी देखून आमी चिंतलां हें आमच्या मुखांत जावचें बरी आमीच दाखलो दवरून तांकां रिमांड करचें बरी करीचें म्हणून म्हजी चिंताप आसा फादर तुमी विचारल्या सवालाक म्हाका करेक्ट एक्झॅक्ट फिगर म्हाका दिवं जावचें ना पूण सवलत्यो मेळोन आसात आनी थोडे आमकां रिपोर्टींग जाता आमचे सोशल वर्क हांगा सांगतात सुमार एक 12 लाख कोविड टायमार हांकां वावरड्या मेळ्ळ्यात वय दुसऱ्या रितीर आता विचारचे सवाल तुम्ही म्हणून सांगले काले म्हणून सांगल्यार वो संस्थो मंगळूर DSCचो अधिकृत सेवा संस्था तशें म्हणटा आसतना वो DSCचो एक संस्थो DSC आमचे एक धार्मीक प्रांत्य तशें म्हणटा आसतना ह्या संस्था मुखांतर कांय धर्मा विशयांत भावार्थ प्रगटच्या विशयांत कांय काम चलता की फादर धर्मा विशयांत भावार्थ प्रगट करचे विशयांत आमी डायरेक्ट काम करना काम चलयना पूण DSCचो अधिकृत संस्था जाल्ले वरवीं आमकां आमचो घडणार आमकां मौल्यां शिकयल्लो आमकां सोडवून दिल्लो जेजू क्रिस्त ताची तत्वां आसात ताची चिंताप आसा ताची चिंताप आमच्या संस्थेक आनी आमच्या सेवेक प्रेरण दिता आनी एक बुन्याद म्हूण खंडीत सांगेत आमी डायरेक्ट जावन रेतिऱ्यो या बायबल शिक्षण भावार्थाचे खंयचे एक विशय डायरेक्ट आमी सांगना तरी आमच्या हर एका प्रोजेक्टांत आमी करचे ते उद्देश आसात पळय ते जेजूचे उद्देश ताणे जियेली रीत ताचे थंय ती समानता आसली समानते खातीर तो वावर करतालो सगळ्यांक ताका ताणें सांगत हाडिल्लें थंय एका म्हणटा भेद नातुरलो काती मोदें जाती मोदें स्त्री आनी दादलो ह्या भुरगीं ते कोण आमी काल करता फाटी उरलो समुदाय आसा पळय शिकपान जावं दी सामाजीक आर्थीक रितीर जावं दी त्या सगळ्या समुदायाच्या लोकांक आमी ह्या सुवासाय संघा मुखार सांगत हाडटा मुखांतर सांगत हाडटा आनी अशें जेजूचे तत्व आमी खंडीत जावन ते पाळटा कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा ती कितें शिकयता अधिकृत रितीन सामाजीक सेवे विशयांत सामाजीक कामा विशयांत पाप साहेबान तेमची शिकवण पवित्र सभेन दिली शिकवण आनी आमच्या DSC तर्फेन गोवळीक सेवा त्या रितीर आमी करता सडो तुमी ही गरजेन पाद्र्याप तुमच्या लोकां खातीर डायरेक्ट जावन हे भवर्ताचें काम करतात पळय धार्मीक काम आमी त्या रितीर डायरेक्ट काम करना पूण आमच्या हर एका कामाक मूळ उद्देश तत्वां जेजूची ती आमी पाळटा आनी सांगताय प्रोजेक्ट स्टार्ट करतना आमचे सगळे सोशल वर्कर ट्रेनिंग दितना ते सांगता आमी आता वो समाज सेवा संस्थो भावार्था विशयांत उक्त्यान धर्मा विशयांत कांय करनात तशें म्हणटा आसतना आमचे भोंवतणी आमकां जायते NGOs सरकारेतर संस्थे पळोवंक मेळटात इतर मनशांनी चलोवचे थोडे संघटनांनी संस्थांनी चलोवचे आमचे बरी ते DSC जावन इतर धार्मीक संस्थेंत जावन थोडे व्यक्तींनी चलोवचे संस्थे आसात NGOs आनी पुरा आतां हे कशें तुमी आमच्या ह्या संस्थेंत जावचें काम उरले सक्कट जावच्या संस्था जावन कशें इल्लेशें विंगडगी या एकच लेगीत तांचे बरीच चलता गे काम या काही इल्लोसो पूण फरक आसा खंय म्हण इल्लोसो आमच्या अंतफादा फरक म्हळ्यार हांवें सांगलें आमच्या आमचो सोमी जेजू आमचे मुखेली आमच्या सेवेक प्रेरण तो सो ताची जिणे रीत ताणें जियेली रीत
ताणे ताची चिंताप चिंतपा सकत आमी हर एका वावरा फाटल्यान वापरता पूण हांगा धर्म आमी हाडिना या आमच्या धर्मान करचे धर्माच्या लोकांक मात्र म्हणलें ना आमी सगळ्या धर्माच्या लोकांक सेवा दिता आनी आमचे दोन बेनिफिशरी दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे आसात सारकरे तर संस्थाक आनी आमकां असो व्यत्यास कितें म्हळ्यार आमी सगळ्या कालेतीच्या लोकांक भुरग्यां तावन धरिल्ले आनी हांगासर थोडी वेंडलोक आस्पत्रेंत येतात आमकां कांय संबंद आमी सारचे कोणी तुमकां सांगलें कोणी सांगता की CODP बिकॉज थंय कुमोक मेळटा म्हणून सांगून आनी मस्त जण हांगाचे घाटाचे चिकमंगळूरचे इशीन गदग हावेरी थंय पुरो वेंडलोक आयिल्ले आनी थोडे आस्पत्रे आयिल्ले थोड्या संस्थाक आयिल्ले कले स्पेशली हॉस्पिटलांत आसचे हांगासर येतात ते हांगासर येतात देखून आमी आनी हांगासर थोडे आमच्या शेजारी ह्या पुरो टावनांनी बस स्टँडांनी थोडे आसतात तांकां थारोवना तांकां आसरोना घरा थोडी थोडी भायर घालां पिडाय आसा आनी इल्लेशे आमल पिवचे आसात म्हळ्यार टेन्शन कोण मेळटा पळय कोणाडे मागोवंक किराडी तस जाल्यार सुमार जण येवन आसतात रेशनिंगा बरी देखून आमच्या संस्थेंत हांव न्हू आमी हर एकल्याक कांय ना कांयपणी दिता आनी तांकां हाचे मस्त एक संतोष भोगता गे वो एक संस्था विभिन्न म्हणून तांणी ऑफिसान तुमकां गोत्ता आसा ऑफिसाचे आमचे ऑफिस आनी थंय जेजूक आमी दवरला आनी थंयसर बरे उद्देश घाल्यात आनी जेजूक म्हजे शिवाय हात ना हातून बरयला आनी ती एक इमाज पळोवन तो क्रुसिफिक्स पळोवन सुमार जण हिंदुवांक बारी एक प्रेरणा मेळटा आनी ಇದು ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ म्हणटात ಇದು ದೇವರಿರುವ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ आमी म्हणचे बस म्हण ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ फादर ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ म्हणटात तशें म्हणटाना आमी एक चिंता आमचे संस्थे विभिन्न रिती सो म्हणून आमी कांय परगट न्ही करना जाल्यार जायरात दिना जाल्यार पळया खंयतान लोक येता पळया देखून हांगा CODP म्हळ्यार कांय ना कांय म्हणून मेळटा म्हणलें ते गॅरंटी आसा देखून कुमोक करता आसतना आतां तुमी सांगलें पळय थोडे मनीस तेणेचे पुरो येतात हांगा कुमोक मेळटा म्हणून गोत्ता आसा थोडे इल्लेशे पिवूंचे मनीसय आसतात देखून अशें पुरा कुमोक मेळटा म्हूण सांगून कुमोक काण घेवन दुरुपयोग जावचे कांय अवकाशांनी आसात गी फादर असल्याक हांव बारीक जागृतायेन दिता तुमी सांगलो तो शब्द म्हज्या मोतीन केदाले आसता दुरुपयोग जायनो जाणी आमच्या संस्थाक कांय काय म्हणटात अपमान करचे या एलिगेशन म्हणटा आमी आरोप करचे कांय येनो जमल्या खातीर भोव सत्रेन मेटा काडून आसा आमी हांकां पुरा 50 रुपये 100 रुपये दिवचे आनी तेय आमचे जनरल स्टोर हांगा लागींच देखून तांकां पयले एकलो केदाळ येता ताण लागता म्हणटा आतां पयले थंय धाडचें थंय बदाम मिल्क आसा पापसी समोसा आसा कावणी म्हणून एक चिटीर बरोवचें अशें ताचें नांव बरोवचें आनी ताका धाडचें थंय ती आमकां बिल दितात आनी ताका तेजें पोट सदां क्लीन जाता पूण आमल्याक तुमकां गोत्ता आसा न्ही खंयचे कोल्ड कालें दिल्यार चलना देखून थोडे येवन थंय एकलो दोग जाण येतात ते ऑफिसांत लागीं येवन ओगीत रावतात कळटा हांव पळयता हांव चड उलयना इल्लो स्मायल दिता मागीर कशें म्हणी करणे 50-100 रुपये मेळचे बरे काले म्हळ्यार एक्शन करतात एकलो आसा तो आयलो हात जोडता आवर फादर इन हेवन होली बी युअर नेम अशें मागणें सुरू करता तो म्हाकाय उद्देशून फादर म्हणून जालें आनी तशें कालें नाटक करन 50-100 रुपये काण घेतात ते देखून हांवें कालें करचें पयलें ताची गरज घालून समजोवचें ताका भूक लागता ताका गरज म्हूण आसल्यार वखदां घालून दिवची भूक लागता जाल्यार हांगा जनरल स्टोरार धाडचें मागीर थोडे काल पिवंक उत्तम येतात आनी बेश्टे नाटक करता तशें जाल्यार इल्लें ओडटात आमचें इल्लें किचन गार्डन म्हणून आमी केलां इल्लें फुलां तोड केलां तें इल्लेशें काम करियेत गे म्हणचें कोणाक शाती आसा ताका देखून इल्लें काम कर इल्लो गाम येता म्हणटाना मागीर हे 2 म्हयने उपरांत येता ते विज्ञानान मागीर म्हळ्यार हांव इल्लें काम दिता म्हणून सांगणे तशें बट सत्राय सांबाळता फादर कित्याक म्हळ्यार हांकां चिल्लर पयशे दिवचे न्ही आमी उरल्या सगळ्यांक ही गरजेत हांव तांणी अर्जी घालूंक ही गरजेक पाद्रापान शिफारस दिवंक ताचे उपरांत हांगासर आमी आधार कार्ड मागीर तांचे रेशन कार्ड हे डॉक्युमेंट पुरो दवरून तांणी अर्जी दिल्ली हांगा एक ऑफिशियल अर्जी बरोवन आनी हे ह्या घराच्या उद्देशा खातीर मात्र हांव स्वंत इसारता म्हणून सांगून हांव हे डॉक्युमेंट करता थोडे फावटी एक 10-15 जाणांची फायल इतले जाता देखून तुमी सांगले 17 भोवशे आनी चड सांबाळीचे पडत आनी मुखार इल्लेशे आणखी 17 आमकां कांय आरोप येनातले बरी 17 सांबाळचे चिंता पी खंडीत जावन तुमी म्हाका दिवच्याक एक जे काल म्हणटा तेची चिंतूक अवकाश करून दिला हांव ते ट्राय करता आणखी चड म्हळ्यार आमकां संस्था समाजचो येनातले बरे ओके आतां ह्या संस्थांत हांगासर काम करूंक मस्त जाणां जाय पडटात कामां करूंक म्हण जाल्यार एम्प्लॉईज कामेली खाली क्रिस्तांवची मात्र आसात की ह्या हेर धर्माचे आसात तशेंच आतां तुमी ह्या संस्था मुखार वेगवेगळी योजना इम्प्लिमेंट करता आसतना
स्वसहाय्य संघ या जावंक पुरो काही परिसरा विशांत या इतर कामेल्यांचे संघटन तांतून पुरो बेनिफिशरीज म्हळ्यार बरेपण जोडचे मनीस ते खाली क्रिस्तांव मातृगिया हेरी आसात ही 2 सवालां आनी ताजे सांगता एकाद वेळा हांगा संस्थान काम करूंक इतर जाण आसात म्हूण चिंत्या आनी ताज्या मागीर बेनिफिशरीज फलानुभवी सगळे आसात आतां CODP वो एक देश संस्था जाल्ल्यान आनी तांतूं विंगड धर्माची मनशां आसात देखून हे कशें बॅलन्स करतात दोनी आमचो संस्थो धर्माच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडला काम सगळ्यां कडेन करूंक आसा आमी तफावत नासतना हे बॅलन्स कशें तुमी सांबाळून व्हरतात आमच्या संस्थेचो उद्देश रजिस्टर करताना नोंदणी करताना सामाजिक तर्फेन आणि भारतीय कानुना तर्फेन तो आमी नोंदवण केला सोसायटी ॲक्टा प्रकार त्या सोसायटी ॲक्टांत कशें सांगता म्हळ्यार सगळ्या धर्माच्या लोकांक भेदभाव नासतना आणि फाटी पडल्या लोकांक आमी एम्पावर करीचे तांकां सशक्तीकरण तांचे जायचे तांणी बळादीक जायचे अस्कत आशिल्ल्यांनी म्हणून आनी आर्थीक रितीनी तसल्यांक कुमोक करीचे म्हणले 2 तत्व या 2 उद्देशा खातीर हो संस्थो रचित जाल्लो आसा या नोंदवण जाल्लो आसा चॅरिटी आनी सोशल वर्क चॅरिटी आनी सोशल वर्क हे 2 आमी सगळ्या वर्गाच्या लोकांक दिवचे पडटा पूण सडाव जावन फिरगेचे जावन आमकां अर्ज येताना मस्तपटी आमच्या फिरगेच्या लोकांक हो अवकाश मेळटा आनी सडाव जावन अधिकृत इगर्जे तावन तांकां अर्ज येतात आनी इगर्जे तावन तांकां आदाय आसा चड आदाय इगर्जे तावन फिरगज विगारा तावन लोकां तावन येवचो आनी युरोपा तावन जाल्यार सडाव तो आमच्यात क्रिस्तांव संस्थेतान आमकां येवचो तरी आमी आमचे ऑडिटींग करताना आणि काय म्हणतात आमचे चॅरिटी करताना सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी दिता ते शिवाय आमचे ऑडिट अकाउंट सगळ्या ऑनलायनीर ते आमी पायस करूंक आसा परगट करूंक आसा आनी तेजे रजिस्टर लागीं आमचो सगळो रिपोर्ट आमी दिवंका देखून येदोळच्या मट्टार आमचो रिपोर्ट ऑडिटींग पुरा भोव बऱ्यान चलता आनी आमी बॅलन्स सांबाळना पूण हांव एक विशय सांगू अशें तांगे फादा सडाव जावन आमकां आदाय मेळचो आमच्या पापाच्या क्रिस्तांव लोकांनी दिवचो आनी इगर्जे तावन आमच्या दुसऱ्या डोनरा तावन देखून कितें करता अधिकृत म्हळ्यार इगर्जे तावन आयिल्ल्यो खंयच्यो अर्ज्यो आमी फाटीं धाडिना कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेका म्युच्युअल गिव एंड टेक म्हणलें बरी आमकां इगर्जे कुमक आयल्या मात्र आमी देशाच्या नांवार चॅरिटी करूंक जाता तशें तुमच्या सवालांत म्हाका स्पश्ट आन्सर दी बारीक कशें बॅलन्स सांबाळटात म्हळ्यार कितें फाता तुमी कितें अपेक्षितात म्हळ्यार एका कुशीन तरबेती जोडली सेमिनारींत या जाग जावन काम करूं गवळी वावरू आतां हांगासर पळयता आसतना सक्कट लोकांक सांगता बरसोन वावर करूंक आसा मनशां विंगड आसात काम करतलीं सांगता आमची मातर न्ही कुमो करूं की दिता आसतना खाली आमच्या लोकांक मात्र सगळ्यांक दिवंक आसा देखून हे दोनी सक्ती दोनी कशें तुमी सांबाळून व्हरतात म्हणून विचारूंक जाय आसलें देखून आतां तुमी सांगलें पळय वय बॅलन्स करता फादर सडाव ओके ओके वो संस्थो स्थापन जावन आता जुबलेबाचे वर्स म्हणजे आता स्टार्टिंग फादर 1974 अंत स्टार्ट जाल्ले देखून या एप्रिल अंत ऑलरेडी 49 इयर्स कंप्लीट वय 49 वर्स आता 50 वर्साच्या आरंभार आसा आता या संदर्भात काही उडासा काही काम आणि काही करतात गे म्हळ्यार या 50 वर्सां सेवा दिल्ल्याच्या उडासाक या संस्थेच्या उडासाक काही योजना म्हणी आसा की फादा या जुबलेच्या वर्साच्या उडासाक आरंभ जावन एक आंदोलन रितीन आमच्या देशान पयले जावन तो मस्त रिक्वेस्ट आसले विनंती आसली आमच्या परिशदेन समितीनी परा दुर्बळां गरबांचे योजना देशाचीन काणगेचे म्हणून देखून बिसाहेबाच्या प्रेरणान ताच्या आसक्तेन आनी फादा ओजेनी सूचन दिल्लें तशें आमी दुर्बळांक 50 घरां आरंभ करचे बांदूंक ताच्या उपरांत आमच्या देश जावन ती एक चळवळ मुंदवरसून वचूंक उरल्या संस्थेतावन आमच्या सेवा संस्थेतावन आमचे उरले संस्थे आसात थोडे सेवेक चॅरिटी सांगत असल्यार आनी मुखार हे आंदोलन मुखार जेवन आशा आसा आतां प्रस्तुत एक 50 नवी घरां तातूंत एक 51% टोटल आईवासाचे 50 आनी 1% तितली कुमोक आमी करता सुमार 650 700 स्क्वेअर फीट इतल्या व्हडा घराक 8 लाख या 8,47,201 रुपीज या 2 प्लॅन आनी एस्टिमेटा मध्ये कोण पळय खंयचे प्लॅन सिलेक्ट करता त्या प्लॅन
ಪೊಣ್ಣಾಚ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು 50 ಪೈಕಿ 51%. 4 लाख या 4,44,000 तशें आमी दिता म्हणून योजन घाला आणि सांगला पाद्रापान सांगला ही जागृती दिल्या. आता हे दोन अर्ज येवन आसात तशें एक 50 घरां बांदूंची आलोचना आसा सुरवातेर. मागीर कॅम्पेन मोडर कंटिन्यू करी जेवण आशा आसा. विसय बी ह्या विशयान वस्तू आसाक दाखयता आनी आमच्या गव्हर्निंग बोर्डार मिटींग जाला आनी एक समिती आतां अधिकृत रितीन रचन जाता. समिती मुखार आमी वावर करता. आमकां पाद्रापाचो मस्त सहकार गरज आसा. पाद्रापांच्या फायनान्स कमिटी मुखार पाद्रापा मुखांतर हो वावर आमी चालू दवरून आसा. आणि आमकां एका दाणेनी सुमार 20% 7.5 लाखांच्या आयवासान ते 20% कुमो करता म्हणून सांगला आमच्या एज्युकेशन ट्रस्टाच्या मायकल डिसोजा या टिमान ताच्या प्रमुख आसाक ताका मस्त दुर्बळ्या विशयांत जावं पुरो घरा आनी शिकपा विशयान दुर्बळ्यांनी शिकोवन बुदवंत दुर्बळ आसलेल्या भुरग्यांनी मुखार येजे म्हणल्यार ताका मस्त आशा आसा. त्या दिशेन ताणें कुमोक बसयल्या आनी आमी हे योजन मुंदवरसून व्हरता. आनी 2 अर्ज्यो गरिश्ठ रिपेरी खातीर घरां दुरस्ते खातीर फिरगेचे आपयल्यात आमी विचारल्यात. आमचे बजेट पळोवन ताकाय आमी एक एटलिस्ट म्हणी 50-100 अर्ज्यो म्हणी पयले पयटात एप्रील 30 भितर आयिल्ल्यो आसात जाल्यार ताका आमी प्रमुख गमान दिता. तशें म्हणटा आसतना एक 50 घरां 8 लाखांची आनी ताजे तशेंच रिपेरीची घरां म्हणटा आसतना हो आयवज सादारण लागीं व्हडलो आयवज जाता हो हाका आयवज म्हळ्यार संपन्न लागीं न्हू एका आयवजाक. हांवें तुमकां सांगलें न्ही एक आमचो एकलो दाणी एक 20% आयवज दिता म्हणटा. आनी आमकां फिरगेचे तावन प्राजीत काळार आमी एक आंदोलन केल्यार सुमार वर्सां जावन आसा. आतां आमी ती कांवारां दिवन तांची काणीक म्हूण सांगून लोक घालता. फाटल्या 2-3 वर्सां तावन आयल्या काणीकेत आमी इल्लो आयवज उरयला. पूण तो पावना कित्याक म्हळ्यार आमकां सुमार 2 करोड 70 लाख म्हणी टोटल खर्च आसा. तातूंत 20% दाणेन दिल्यार उरल्या दाणी तावन आयिल्लो. आनी तशेंच आमी हेरांक शिकपाक कुमोकून बसयले त्या भुरग्यांक त्या डोनरांक आमी तांकां काम मेळ्ळ्या उपरांत फाटी दिवचे आयवाज आसा दिवचो. तेणी ह्या फावटी बजेटींत ताका परत चड आमी गुमान दवरला. त्या विशयान चड आमी वावर करता आनी हे घरां जाल्ले बरीत चड आनी चड मायेत दिवन जाता तितले दाण आमकां मेळत म्हण आशा. आनी आतां हे फावटीचे लंडन कलेक्शन आतां येवन आसा तातूंत सादारण आयवाज येत म्हणलें चिंता आसा. आतां सादारण लागीं 100 आनी 25 फिरगोज आसात म्हूण चिंती आमच्या DSCंत. एका फिरगे जितावन एक एप्लिकेशन दिव येता 50 घरां देखून आतां सक्कड फिरगे जितावन एक चिंत्या 100 फिरगे जितावन एप्लिकेशन आयली एक घराक. योजन 50 घरांचे ते कशें मीट जाता म्हणून सांगला. म्हळ्यार चड अर्ज आयल्यार 50 कशें आमी 50 कशें आमी लेख धरता म्हणून फादर आमी ऑलरेडी फिरगेजांक इगर्जांक हें दिलां निर्देशन दिलां सल्ला सुचना दिल्यात आनी मार्गदर्शन दिलां कशें तांणी सिलेक्ट करीचे. सो अती गरज आशिल्ल्या गरजेवंता पैकी आमी हांगासर फायनली एप्रील 30 टायम दिला लास्ट अर्ज दिवंक. सो येदो व्हडलो थोड्यो अर्ज आयल्यात. सो तितल्यो त्यो चड जाल्यार आमी परतन आमी दिले चेकलिस्टा प्रकार कोण अर्घी म्हूण सांगून सुक्त व्यक्ती म्हूण सांगून फायनली आमी निर्धार करता. फिरगेचे तावन कमिटीन आनी पाद्रापांनी अर्ज्यो धाडन शिफारस करून धाडूंक आसात. मागीर आमच्या प्लॅना प्रकार एस्टिमेटा प्रकार आनी आमी दिल्या चेकलिस्टान खंयचे पुरा संगती आठवणासून पाद्रापडे उलोवन एकामेका म्युच्युअली म्हणटा पळय उलोवन मागीर एक फायनल आतां 50 ऑन प्रायोरिटी म्हणटा आमी आद्य आतां दिता फादर. ओके तो उरल्यांक मागीर सवकास दुसरे एक सवाल काले म्हणून सांगला रे. आतां ह्या संस्थेंत हांव कुमोकी दितात सशक्तीकरणाचे काम हांवें चलतात. गेल्या त्या वर्सा आमच्या राज्यांत एक कानून आयले मतांतर निषेध कायदे म्हणून सगळ्यांनी कालें प्रचलीत जाल्लें. पूण नांव दितना मात्र प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन म्हणून सांगून कायदो दिला हाडला कायदो. आतां त्या कायद्यांत काल आसा की म्हणून सांगल्यार आमिश कर काणी दिवन मतांतर जाल्यार ते दळा गुन्यांवकार जाता मनीस. आतां हांगा तावन कुमोक दितात आनी तशेंच भायरी दितात म्हणचे त्या काल हांगा मात्र न्ही. जाल्यार संदर्भाचेर हांवें समजल्ले प्रमाणे कोण एकलो मनीस
कुमक दिता आणि ताज्या उपरांत खाण गेल्लो मनीस उपरांत केदा लागी म्हणटा म्हळ्यार हे कानून आयल्या उपरांत ती गजाल पयलेची गजाल हाका लागू जायना म्हण दिसता हे कानून पास जाले उपरांत कोण एकलो कुमक दिता खंयच्याकी गरजे खातीर मिरमत पळोवन आनी अशें पळोवन ताज्या मागीर तो काल करता म्हळ्यार खाण गेल्लो मनीस म्हाका ताणें कुमक दिली काय म्हळ्यार कन्वर्तार करच्या खातीर अशें मतांतर करच्या खातीर म्हणटा एक आरोप दिता घालता वय ते दळा कुमक दिल्लो मनीस ताणें बडी दिवन मार केल्ले बरी जाता या कानूना प्रकार जाता पाहता जाता. कित्याक म्हळ्यार आरोप घाल्ल्या उपरांत तो शाबीत आमी तर करीचे आमी करू ना कन्वर्शन वय. तशें देखून आतां हांगात हांव असली कुमक आनी प्रात दिता आसतना असलें कांय चिंतप मतीन तुमी आटयलां गी या कांय अशें एक ह्या संस्थाक म्हणचे हांवें दुसरें भायर समाजांत कोणी कुमक दितल्या विशयांत कितें म्हणटात तुमी आमी म्हळ्यार कुमक दिवची ती रावयचे की कुमक दिवन आमी मागीर उपरांत कश्टांक सांपडोवंक कारण जाता गी फादर हो विषय अँटी कन्वर्शन लॉ प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन म्हणून सांगून कायदो आयल्या उपरांत आमच्या देशी तर्फेणी मस्त जागृती आयल्या आनी थंय हांगा सांगात आमी मिटिंगां करनाची जागृती आपणायल्या सो थोडो तो हो विशय आमच्या संस्थे चड लागू जाता म्हणलें चिंता म्हाका आसलें देखून मस्त जागृतायेन मेळटा कारण आमी आसा आनी ते एप्लिकेशन दितना तेच बरयतात या गरबांच्या कामा खातीर स्वंत आमी विचारचे म्हणून एक अर्जेर ते बरयतात आनी आमची एक ऑफिशियल अर्जी आसा तांणी पुरा डिटेल पुरा दिवंक आसा आनी तांणी एक स्वंत अर्जी बरयल्ली रिक्वेस्ट ते आमी अटॅच करता पूण तुमी सांगल्या उपरांत हांव चिंता आनी इल्ले 17 काण घेवचे पडत म्हळ्यार कांय डिक्लेरेशन दिवचे बरी आनी स्वंत एक स्पश्टीकरण सेल्फ डिक्लेरेशन म्हणटा पळय या खातीर हांवें या गरजे खातीर हांवें जावन स्वता विचारचे कुमोक म्हूण सांगून कांय बरोवन काण गेल्यार बरें म्हणून म्हाका दिसचें पूण फादर तुमी सांगल्या सवालांत आनी गूंड विशय आसा तुमी म्हणटात अशें बरें जाता देखून कुमोक रावोवची गी बंद करची गी म्हणून पूण आमकां साथ दिना फादर आमकां कितें म्हणून आमचो संस्थोचो आसो सेवे खातीर चॅरिटी खातीर आनी ह्या खातीरच नोंदवणी केला देखून आमी रिपोर्ट दितना कितली कुमोक कितल्या जातीच्या लोकां ह्या सगळ्यांक दिल्यात गे समान रितीन वा केवळ एकाच वर्गाच्या लोकांक दितात गे म्हणलें तपासणी करता थोड्यो फावटी व्हरून पळयता देखून एन्युअल रिपोर्ट आमी दिवंक आसता पळय त्या खातीर आमी असले कायदा आयल्यार आमी जागृतायेन मेळटा कारण कुमोक करची करूंक आसा मुंद व्हरसूंक आसा ओके निमाणे सवाल फादर आतां फाटल्या लागीं 50 वर्सां हांव न्हू ह्या संस्थे मुखांतर गोत्तू ना कांय लेख करचे जाल्यार कांय थोडे हजार मनीस फलानुभवी आसात उपकार जोडला जावंक पुरो शिकपाक कुमोक पिडेक कुमोक घर बांदूंक रिपेरी करूंक बांयक वणूंक तरावळ नोमणेचे मनीस कुमोक जोडिल्ले आसात आतां असलें एक योजन घोशण करता आसतना म्हळ्यार DSC दिता न्हू आनी तशेंच वर्सा सडीत लोकांक कुमोक करूंक आसा शिकपा खातीर येदोळ पर्यंत आमकां परगांवांत हांव कुमोक दितले आमी हांगासर वांटल्या शिकप आनी दितल्या आतां हांगात हांव फाटल्या 50 वर्सांचे दिश्ट गेल्यार फायदो जोडले बरेपण जाल्ले मनीस मस्त आसात रुजपात हांव काम करन व्हडल्या हंता पावले आयकला आनी आसात मनीस तशें म्हणटा आसतना हे मनीस फाटल्या 50 वर्सांनी कुमोक जोडिल्ले बरे जाल्ले अभिवृद्धी जाल्ले मनीस कोण पापाचे आसात तांकां सोडया कोण बरे जाल्ले आसात पळय तांणी कांय असले योजना खातीर म्हणून दिल्लें आसा गी दिते आसात गी फादर हांव फिरगेजेक येता फिरगेजे थोडे फावटी जागृती दिवंक येता ते हळू थोड्यांनी सांगलें आसा आमी अशें शिकप जोडलां आनी CODP कुमोक केल्ले बरी आमी बरें जालो एटलिस्ट तांणी व्यक्त केलां आनी सुमार जाणांक आमी स्कॉलरशीप म्हूण ते दिले शिकपाक तुमी सांगले ते बरे कामार आसात तस जाल्यार आमी कागद बरयता आमी तुमकां शिकपा हेल्प केलां तुमकां काम मेळ्ळां देखून मस्त भुरग्यांक आनीकी मुखार आमी कुमोक करूंक आसा भायर तावन कुमोक येना देखून तुमी दाना रुपार डोनेशन जावन बऱ्या उद्देशा खातीर स्पेशली शिकपा खातीर तुमी दिया म्हणून बरयतना क्रिस्मस येता उपरांत बरोवचें आमच्या ऑफिसांत हांव सुमार जाणांनी फाटीं दिल्ली आसा पूण थोडे फावटी अशें आसता की इगर्जांनी बरयतना थोडे फावटी ते सांगनात तांची वळख दुसरे सांगतात आळे फादर तो आतां बरें एक्सपर्ट बरें काम करता मस्तन कामाच्या हाताचे लागी तो बेस्ट फेमस मॅकॅनीक आनी तशें म्हणून आनी एकले वळख करून सांगतात पूण तो ती जावन सांगनात पूण हांगासर शिकपाक कुमोक वेल्ल्या मुस्तनांनी फाटीं दिल्ले आसात म्हळ्यार आमी रिमायंड करता रिक्वेस्ट करता फाटीं दिल्ले आसात पूण मस्त जाणांनी CODP जावन कुमोक घेतल्या बरी जाल्या म्हूण सांगचें एक बरें उतर खुशी जाता आमकां एटलिस्ट ते सांगतात तितले म्हणे
मोगाच्या न्हू आज आमी CODP संस्था म्हळ्यार काय जालें आनी ह्या संस्था मुखांतर कितें काम जाता आनी ह्या संस्थेच्या भांगराचो संदर्भार सोलोवचें एक व्हडलें योजन हाती घेतिल्लें घरामांच्या दुबळ्यां खातीर ह्या विशयांत समजणी जोडली आनी प्रत्येक रितीन DSC तो संस्था जावन काम करता आसतना कसरी सकडी सत्र सांबाळूंक आसा ती केवळ ह्या संस्थाक मात न्ही आमकां हर एकल्यांक जावं पर फिरगजींत आनी इतर गडे ह्या विशयान जायती मायेत आमी जोडली आनी ही मायेत आमकां दिल्ल्या ह्या संस्थाचो निर्देशक CODPचो निर्देशक फादर विन्सेंट डिसोजा तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. थँक्यू. तुमकां कोणाकी ह्या विशयांत कितेंय सवाल विचारूंक आसा जाल्यार खंडीत जावन तुमी ते विचार येता. WhatsApp नंबर आसा 9449821580 आनी तशेंच ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. तर मुखल्या अंक्या पर्यंत राखून रावया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. समर्थ आणि सावाला. My dear friends and well-wishers, greetings from Father Vincent Dsouza, Secretary CODP Mangalore. Social service and charity are the two pillars with which CODP is erected on 16th April 1974. CODP will be stepping to the 50th year. The year 2024 is the golden year. Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, the Bishop of Mangalore, the President of the Board of CODP, along with its members, well-wishers and friends of CODP, dream to build 50 houses for poor to begin with. Your generous share towards the house building for the poor can be sent to CODP Mangalore. You can donate to full house rupees 8 lakhs or substantial contribution rupees 5 lakhs or more. For more information, follow our website codpindia.com. May this Lenten season enable the Holy Spirit to send generous donors towards the house building campaign in our diocese. Long live CODP.
जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाटासल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाटासल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवालाम दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.